नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। SN भोबेक आनी कोंत्राद ना गुजरातांत पूल कोसळिल्ल्यान काळे यादींत घाल्ले भोबेचेर गोंय सरकाराचो निर्णय। भोबेची केल्ली कामां तपासतले मांडवी जुवारी पूल भोबेकडेन। रक्षा मंत्री पर्रीकार लागलो मेक इन गोवाच्या कामाक। दर्यांतली स्फोटकां सोदून फोडपी 8 जुजारी बोटींचो कॉन्त्रात गोवा शिपयार्डाक दितले। UPN सरकारान कोरियन कंपनी कडेन केल्लो कॉन्त्रात जातलो रद्द। इफीचे सेटांचे टेंडर रोखडेंच गुटलायले। टेंडर प्रक्रियेचेर काँग्रेसीक दुबाव। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम जाग्यार घालूंकूच मोडलो 1 कोटी। काँग्रेस मागता इफीचे प्रायोजकांची म्हायती। सिगल ओर कॅरियर्स मायनिंग ट्रेडर कंपनी आड SITन घालें आरोपपत्र। खण खात्याचो बनावट दाखलो दाखोवन बँकेचे रिणाचे स्कॅम केला म्हणून कंपनीचेर आरोप। खबरो विस्तारान। SN भोबे अँड एसोसिएट्स आनी कॉन्त्रात दिवपाचें ना म्हूण गोंय सरकारान थारायलां। मात आतां मेरेन दिल्ली कामां ते कंपनी कडेन तशींच उरतलीं। भोवेन केल्लीं कामां तिसरे एजन्सी वरवीं तपासतले। तिसरो मांडवी पूल आनी जुवारीचें कामूय भोबेक दिल्लें। भोबेन डिझायन केल्लो एक ओव्हरब्रिज गुजरातांत कोसळिल्ल्यान ही कंपनी गुजरातांत सध्या ब्लॅक लिस्टांत गेल्या। बाकीच्या राज्यांनी कंपनीच्या कामाची चवकशी सुरू जाल्या। SN भोबे अँड असोसिएट्स ह्या कन्सल्टंटाक ह्या मुखार आनीक नवी कामां दिवपाचें ना अशें सरकारान थारायलां। गोंय साधन सुविधा उदरगत महामंडळाच्या हालींच जाल्ल्या बसकेन संचालक मंडळान हो निर्णय घेतलो। ते विशींची अधिसुचोवणी अजून काडूंक ना। SN भोबे अँड असोसिएट्सान प्लॅन केल्लो एक ओव्हरब्रिज गुजरातांत पडिल्ल्यान महामंडळान हो निर्णय घेतला। गुजरातांतल्या सुरत शारांत बांदकाम चालू आशिल्लो ओव्हरब्रिज पडिल्ल्यान सुरत पालिकेन SN भोबे अँड असोसिएट्स ह्या कंपनी आड कागाळ केल्या। तांकां दिल्ले सगळे प्रकल्प रद्द केल्यात आनी ह्या मुखार तांकां नवे प्रकल्प दिवपाचे ना अशें थारायलां। SN भोबे अँड असोसिएट्स ह्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांक अटक करपा खातीर सुरत पुलिसांनी वॉरंट काडला अशी माहिती सुत्रांनी दिली। हेर सुवातींनी भोबेक दिल्ल्या प्रकल्पांचो अभ्यास चल्ला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे। रक्षा मंत्री पर्रीकार मेक इन गोवा प्लानाच्या कामाक लागला। दर्यांतली स्फोटकां सोदून फोडपी खासा 8 जुजारी MCMV बोटीचो कॉन्त्रात वास्कोचे गोवा शिपयार्डाक दिवपाचें थारलां। टेंडर रोखडेंच येतलें। UPA सरकारान दक्षिण कोरियन कंपनी कडेन केल्लो कॉन्त्रात रद्द करून मेक इन इंडिया प्लाना खाला 8 MCMVचो कॉन्त्रात गोवा शिपयार्डाक मेळटलो। पर्रीकारान शुक्रारा शिपयार्डांत वचून पळोवणी केल्ली। GSLाक डिफेन्स ऑर्डरी दिवपाचें तो उलयल्लो। रक्षा मंत्री म्हूण ताबो घेतल्या उपरांत मनोहर पर्रीकार सगळ्यान पयलीं वास्को गोवा शिपयार्डांत गेलो। गोवा शिपयार्ड हे गोंयचो एकमेव भौशीक रक्षा उत्पादन उद्देग। पळोवणी करतना पर्रीकारान GSLाच्या कामाची तोखणाय केली। बाकीचे शिपयार्डा परस गोवा शिपयार्डाची गस्ती आनी झुजांच्यो बोटी बांदपाची तांक बरी आसा म्हणपाचें सर्टिफिकेट पर्रीकारान GSLाक दिलें। गोवा शिपयार्ड जरी ल्हान असलें तरी बाकीच्या अन्य डिफेन्स शिपयार्डा पेक्षा गोवा शिपयार्डा कडेन टेक्निकल कॅपेबिलिटी खूब सुबेज आसा। UPA सरकाराच्या काळान मायन काउंटर मेजर वेसल म्हणल्यार MCMVचो कॉन्त्रात थारायतना मदीं एजंट घुसपल्ले म्हूण हो वेव्हार बंद वडोवचो पडलो। UPAच्या कार्यकाळान 2011 MCMVची डील दक्षिण कोरियाच्या कंगनम कंपनी कडेन केल्ली। वर्स 2005 सावन ही प्रक्रिया चलताली। वेव्हारान एजंट आनी दलालीचो मुद्दो आयिल्ल्यान निमणे नवे सरकारान वेव्हार रद्द करपाचें थारायलां। अनेक डिफेन्स डील वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराच्या घेऱ्यान अडकलेली आसा अशें लक्षांत आयलें आनी ही बेगींतल्या बेगीन मेकळी करून घेवपाची गरज आसा। कारण ती घेतली ना जाल्यार आर्मीची कॅपेबिलिटीचेर परिणाम जावंक शकता। रक्षा मंत्री पर्रीकार आयतारा सांजे परत दिल्ली पावलो। MCMVचे वेव्हाराची फायल रक्षा मंत्रालया मेरेन पावल्या। शुक्रारा तो GSLान गेल्लो। थंय ताणें GSLांतल्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांकडेन चर्चा केल्ली। नव्या RFP प्रमाण 8 MCMV गोवा शिपयार्डान बांदतले। दक्षिण कोरियाचे कंपनी कडेन पयलीं केल्लो MCMVचो कॉन्त्रात रद्द करपाच्या निर्णयाचेर फुडल्या कांय दिसांत शिक्को बसतलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला मेक इन इंडिया खाला संरक्षण वेव्हारांतूय देशी उद्देगांक प्राधान्य दिवपाचे पर्रीकारान हे पयलींच स्पश्ट केला।
मेक इन इंडिया ह्या कॉन्सेप्टा सकयल गोवा शिपयार्ड ऑर्डर बूक भरपूर भरचो ही म्हजी मोख आसतली, ही म्हजें एक टार्गेट आसतलें. तांची कॅपेबिलिटी जी आसा तातूंत भितर एक 8 मायनीच्यो आसत, मायन्स काडणारी बोटी आसत. बंदरां येरादारी खातीर सुरक्षीत दवरपा खातीर MCMV ह्यो खाशेल्यो बोटी जाय पडटात. ह्यो बोटी दुस्मानांनी उदकांतले येरादारी चॅनलांत सोडिल्लीं स्फोटकां सोदून काडून ती ना करतात. गोवा शिपयार्डा कडेन हो MCMV वेव्हार जाल्यार गोंयच्या एखाद्या उद्देगा कडेन पर्रीकाराचे कारकिर्दीन रक्षा मंत्रालयाची ही पयली व्हडली डील आसतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. अंदूचे इफ्फीचो सेट डिझायन करपाचें टेंडर चड दीस उक्तें दवरलेंच ना. ESGचे टेंडर प्रक्रियेचेर काँग्रेसीचो फुडारी दुर्गादास कामतीन दुबाव घेतला. फाटले इफ्फीचे हँगराचेर 1 कोटी मोडिल्ले. ह्या वर्सा उक्तावण सुवाळो जावपा आशिल्ले श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमा वयल्यो गजाली जाग्यार घालूंकूच 1 कोटी खर्च जाला. दुर्गादास म्हणटा हातूंत गुड्डुलो साव जाला. RTI प्रस्न घाल्यार खंय ESG सारके जापो दिना. इफ्फीक मेळिल्ले कॅश प्रायोजकांची म्हायती दिवपाची म्हणून दुर्गादास कामत मागता. Our artist Sushant Tari was selected by Ministry of Information and Broadcasting for setting up as a set designer for the film festival. The ESG has come out with a tender almost for the same work on 16th of October and 15th of November, and the tender has been removed with a very short notice of last date of submission of bid. So it clearly shows there are malified intentions and there are financial irregularities. There has been undertaking been taken from some of the artists saying that tumhi ह्या अमाउंटाक settle karat. The last year the hangar was set up just adjacent to the Kala Academy. It costed about a crore of rupees. And sources within ESG has revealed to us that worth crore of rupees upgradation has been done. For what? Either you are going to retain this as a stadium or auditorium. That is the first question mark. And what is the meaning in upgrading the Shyama Mukherjee Stadium in ESG? The RTI replies have not been replied. We have been sending RTIs in different names. RTI replies are not been given. In the last 2.5 years, let the government show a single film finance scheme which has been done under the ESG. Now, coming to the point, government should come out, ESG should come out with total number of cash. I'm mentioning the cash sponsorship what they have received for this AFI. अमिताभ बच्चनान सुद्धा चिच्चे पडटले बाबा, फाल्यां आपलें नांव सुद्धा घाण जावंगा. हांव रावला न्यू चीफ सेक्रेटरी घेवपाक, कारण ताच्या नंतर फॉलो अप करून मुखार वचपाचें. आणि इफ गव्हर्मेंट इज नॉट डुइंग, आय विल अप्रोच हाय कोर्ट. घेऊया एक विराम.